내 마ksud kita gaya Novegi Nutsun gaya On mesmora Wakana Shekan Ritumimu 내 maksud kita gaya Kacana bang famoto Magiang por mesmora Pitulyo vodana kivu Mondiran pito sora Novegi Nutsun gaya On mesmora Wakana Shekan Ritumimu 내 maksud kita gaya बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो आयज आमी शेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समोरंपतांव आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घे. सोलमाच्या 8 दिसां उपरांत जेजूची सुनोद करच्या वेळार देवदूतान कळीत केल्ल्या प्रमाणें जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार सोडोवपी. हेंच नांव बागियोन फ्रांसीक शावियरान उदेंतीक परगटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उदेशी आमची सोडवण जाल्या म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया. ह्या मिसान आंबोळ्याच्या फिरगोजनकारांक पासत खेरीत भाशेन आमी मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पदकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आकार मारी सगळ्या देवदितां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परबेदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
मागतुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या बाबार्थ्यांक दोयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजलान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोडणदाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत थावन ताका एकवटांक पावूंक. हें आमी मागता. त्याच आमचा सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नवी तो खरो देव तुजेच सगळें एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताचेतान जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पुऱ्यान उगडापें जालें ना. पूण जे दिसा तें उगडापें जातलें ते दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बरवासो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो समूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार समूर्तीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना देखून तुमी जाणात. तुमचे सवें रावता तो मनीस पातकां करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं एकदां म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणी केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराचे मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणी कर. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sui solvespora, sui sui. Sui solvespora, sui sui. Sui solvespora, sui solvespora. Sui solvespora, sui sui. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें.
Sui sol vespora, sui Sol sol. vespora, Sui sol vespora, sui Sol sol. vespora, Sui sol vespora, sui sol vespora, sui sol vespora, sui sol. Sorvespo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. Jova por mone Jesu Cristaचे शिवतोमा Moima tuka सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड हांवूच ताका वळखून नासलो पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां आनी जुआवान अशी गवाय दिली पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतल्यान आत्मो देवलो आनी ताचे तालो तो हांवें देखलो हांवूच ताका वळखून नासलो पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी तालोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां Jesu Cristaचे शिवतो महाने Wakari tuka Krista. म्हज्या बाबुनीनू आयज पवित्र सभा जेजूच्या बोपयत नांवाची परब समोर उरता द होली नेम ऑफ जीसस आनी ह्या खातीर आयचो सेवाधर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घेयात म्हज्या बाबूनू आमी 2 दिसाक जेजूचें नांव आमचे तोंडार घेता कित्याक जेजूच्या नांवानूच आसा शक्ती आनी बळ जेजूच्या नांवानूच आसा कुरपेची जोर जेजूच्या नांवानूच आसा पेकोवणी जेजूचें नांव विस्मिता मिलाग्री कोत्तात आनी ह्या खातीर बागोवन फ्रांसीस शावेर हेंच जेजूचें नांव घेवन गोंयांत आयलो जेजूची बरी खबर आमकां सगल्यांक परगटूंक ही ताची उर्बा उमेद पयलो एक क्रिस्तांव कसो आसलो पूण जेजूक तो वळखतालो पूण काळजान ताणें जेजूक बगूंक नासलो ही वॉज फार फ्रॉम क्रायस्ट फकत जेजूचें नांव आयकल्लें पूण जेजू ताच्या काळजांत रिगो नासलो आनी ह्या खातीर घडये ताचें मन दुसरेंच आसलें वेगळें आसलें संवसारी मन आसलें तो आपणाक नांव मेळोवन घेवंक सोदतालो ही वॉन्टेड टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ आपले जाणवायेन आपल्या शिंपान एक भाशेन हुशार मनीस जावन एक बरें व्हडलें नांव आपल्याक कमोवंक सोदतालो ही वॉन्टेड टू बिकम फेमस पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली आनी ह्या खातीर बागोवन इनाज दे लॉयला उद्देशी जेजू ताच्या काळजांत रिगलो आतां जे जेजूक तो बिस्तो वळखतालो त्या नांवाची ताका अनुभव मेवलो ही एक्सपिरियन्स जीजस इन हीज लायफ आनी एके भाशेन जेजूच्या नांवान इतलो तो एक खुशाल जालो दादोशी जालो की जेजूच्या नांवानूच तो मोगान पडलो आनी ताचे भितर एक इच्छा उत्पन्न जाली एक उजो कसो तेज्या काळजान पेटलो की वचोन सगल्याक जेजूची बरी खबर हांव परगट्टलो आनी ह्या खातीर भारत देशांत आयलो तशेंच इस्ट गेलो तो जापानाक इंडोनेशियाक आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर म्हज्या बाबून आयज जेन्ना ही परब आमी समोर उपता खऱ्यांनी जेजूच्या नांवाचेर आमी विस्वास आनी बाबार दवरता काय एक बरी घडणी आसा एक मिलिटरी कॅम्प आसलें आनी ह्या मिलिटरी कॅम्पान जायते सैनीक जे आसले क्रिस्तांव आसले पूण नांवाचे क्रिस्तांव आसले ते तांकां जबर जेजूचेर विस्वास आनी बावात नासलो ते मिसाक वचूंक जाय म्हूण वयताले दुसऱ्या धर्माचे सोल्जर्स आसले सिपाय आसले
तांचो कॅप्टन आसलो तो एक क्रिस्तांव आसलो, पूण तोय तितलो भावार्थी न्हय आसलो. आनी ह्या खातीर एक सैनीक तांचे मदें आसलो. तांचे मदें एक सैनीक आसलो, तो भावार्थाचो मनीस आसलो. ही हॅड ग्रेट फेथ. आनी ह्या खातीर तो जेजूचें नांव सगळेच वेळार घेतालो. आपल्याच्या जे सांगात्यांक शिपायांक तो विश कोत्ता तेन्ना जेजूच्या नांवान तो तांकां विश कोत्तालो. आनी जायते फावटी थोडे शिपाय तेजी फकाणां कोत्ताले. म्हणटाले तूं कितें कोत्ताय, आयज कोण देवाचेर विस्वास बाबात दवरता, आयज मिलिटरी हॅज द पावर, हे भाशेन ताजी फकाणां कोत्ताले. ताचो कॅप्टन जो आसलो तोय ताजी फकाणां कोत्तालो, मस्कोऱ्यो कोत्तालो. एक दीस एक ट्रक ग्रावंडाचेर आसलो, तो बोड्यान दवरलो थंयसून. आनी शिपायाक मागलें जाचे लागीं जाता जाल्यार हो ट्रक ताणें स्टार्ट करचो. आनी जायते शिपाय वेतात आनी ट्रक स्टार्ट करूंक सोदतात, पूण ट्रक स्टार्ट जायच ना. तेन्ना तो कॅप्टन ह्या शिपायाची फकाणां कशी करूंक सोदतालो आनी म्हणटा, तुका जेजूचेर विस्वास आसा न्हय, यू बिलीव इन जीजस न्हू, यू बिलीव इन द नेम ऑफ हिज पावर ऑफ हिज नेम, जाल्यार तुज्यांनी जेजूच्या नांवान हो ट्रक स्टार्ट करूंक जाता. मगुचे बाबू न्हू, हो शिपाय एक सादो मनीस न्हू, ताका कांयच खबर नासलें कितें जाता तें. पूण तो मागणें केलें, ताणें जेजूक मागणें केलें आनी तो वेता आनी तो ट्रक स्टार्ट करता आनी ट्रक स्टार्ट जाता धोपक्याकूच. सगळे शिपाय एके भाशेन सरप्रायज जाता, जाल्यार कॅप्टन ताजेहून अदीक सरप्रायज जाता. कॅप्टनाकूच समजना हो ट्रक कसो स्टार्ट जालो तो. कित्याक ज्या ट्रकाचे तो स्पार्क प्लग आसलो, कितें आसलें तें स्टार्ट जाता तेंच काडून उडयलोलें. इट वॉज अ डेड ट्रक. तरी आसतना तो ट्रक स्टार्ट जालो आनी तेन्ना तो कॅप्टन पळोवंकूच उरता. हुंचे बाबू न्हू, खऱ्यांनी जेजूच्या नांवान शक्ती पदवी आसा आनी जेजूच्या नांवान आयज जायत्यो मिलाग्री विस्मितां घडटा. तुका आयज सेवा जोर आमकां आजूच नियाळ करूंक आपयता. आनी पयले वाचपान आमी पळयता बागेवन हांव आपले चिटीन कांय बरे भाशेन आमकां प्रमाणीकपणान जिवंक आपयता. मोगचे बाबू न्हू, बावतमा दिसाक आमकां नांव दिल्लें आसा. आनी हे सुरवातेकूच बावतिमाचे सुरवातेकूच जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक इगोची त्या दाराशी हाडटा तेन्ना पादी विचारता आवय बापायक, तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात. जायते फावटी आमी घडये पयत आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमच्या भुरग्यांक नांव घालतात. थोडीं जाण बरीं नांवां घालतात, बायबलाचीं नांवां घालतात, साता भक्तांचीं नांवां घालतात. कितें ताका सिंबॉलीक मिनींग आसा जाल्यार तसलीं नांवां घालतात. हें नांव घडये तांकां एके भाशेन भुरग्याची अस्मिताय खुणायता, द डिग्निटी ऑफ द चायल्ड. पूण गरजेचें म्हळ्यार ताचें नांव स्वर्गार बरयल्लें आसा. आनी आयज देव आमकां एक एकल्याक आमच्या नांवान प्रमाणे वळखता. आनी ह्या खातीर देवान एके भाशेन आमकां दर एकल्याक रचल्यात, आमच्या नांवान ताणें आमकां आपयलीं आसात. आनी बावतमा दिसा आमचें नांव जेजूच्या नांवान मिसळ जाता. एके भाशेन जेजू क्रिस्ताक आमी नेस्तांव आनी एके भाशेन ताजे भाशेन आमी जावंक वावुरता. ह्या खातीर हें प्रमाणीकपणाचें देणें आयज जेची खबर केल्ली आसा तें आमकां दर एकल्याक जेजून भासायल्लें आसा. सो जेजूच्या नांवान आमचें नांव मिसळ जावन आमी जेजू सारकीं जावंक गरजेचें. देखून बावतमा दिसाकूच हें देणें आमकां मेळटा. आमी देवाची आपणायलेलीं आपुलबायचीं भुरगीं जावंक पावता. आयज ताची खबर केल्ली आसा. देवान आमकां आपयल्यात आपलीं भुरगीं जावच्याक. कित्याक देवान जर तर आमकां पयलेच घडयता आमच्या नांवान आपयलीं जाल्यार देव आमकां आपल्या नांवान पाठयता. जेजू आमकां आपल्या नांवान आमकां पाठयता. आनी ह्या खातीर जेजूची साक्षीदार जावंक आमकां दर एकल्याक उलो आसा. आयज हें आपणय आमी आमच्या जिवितांत आपणायता काय. आयज आमच्या नांवाचो मान एके भाशेन राखता सांबाळटा. घडये आमी जायते फावटी फेमस जावंक सोदता. शाफ्राची शावराचें मन आसलें. घडये संवसारीक बाबतीन वी वॉन्ट टू बिकम पॉप्युलर. आनी ह्या घडये जायते फावटी आमचें नांव घडये फेसबुकाचेर ट्विटराचेर सगळे कडेन येता. वी वॉन्ट टू बिकम पॉप्युलर. पूण क्रिस्ती जिवीत जिवन हांव जेजू गोवायकी दिता काय, ह्या वरवीं म्हज्या नांवाची व्हडवीक हांव सांबाळटां. जे देवान जेजून म्हाका नांवान आपयलें आसा त्या नांवा प्रमाणे हांव जियेतां काय. जायते फावटी आमकां साता भक्तांचें नांव आसा. म्हाकाय जायते साता भक्तांचें नांव आसा. पण ह्या साता भक्ताक आमच्या जिवितांत एके भाशेन जिवंक आमी वावुरता. जायते फावटी जायते जाणांक फ्रांसिसाचें नांव आसा, हो फ्रांसिस्का म्हूण नांव आसा. तर त्या नांवा प्रमाणे आमी जियेता काय, जिवंक वावुरता काय.
आनी ह्या वरवीं जेजू क्रिस्ताक आमी मान दिता जशें सांत फ्रांसीस शावेरान केलें. ताणें आपल्या नांवाची व्हडवी जोडून घेतली जेजू क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करून आनी जेजू क्रिस्ताक सगल्यांक परगटून. आनी आयज शिवर्तमानान कांय बरे भाशेन जॉन बातिस्ट एके भाशेन ओळखून घेता म्हणटा हांव ल्हान जावंक जाय तो वाडूंक जाय. हांव आयला ताची वाट तयार करपाक. जेन्ना दोन धर्माचे वडील येता जेजू ताचे लागीं विचारतात तूंच तो मिसियस, तूंच तो एलिजा, तूंच तो प्रवाद्यांतलो जाची आमी एके भाशेन वाट पळोवन आसा. आनी जॉन बातिस्ट उक्तेपणी सांगता हांव न्हय तो, म्हज्या नांवाचे वडवी गायनाकात पूण म्हज्या उपरांत येता ताच्या नांवाचे वडवी गायात. कित्याक हांव पूण तो न्हय ताचे वाण्याचे वादी पर्यंत सोडूंक, पूण तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा तो. ह्या खातीर जॉन बातिस्ट ताका शेळी म्हणटा. जशें मेंढऱ्याक भेटयताले होम कशें पातकांचे बोक्षणे मागचे खातीर जेजू क्रिस्त येता आमचे पासत एके भाशेन म्हालगडो मेंढरो कसो आमचे आपले बलिदान कुसाचेर करून आपले पयत रोगतांतल्यान आमची पातकां धुवन काडपाक. आनी हेच ते भाग्यून जो हांव शॉर्टाक म्हणटा पातकांचे बोक्षणे दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ह्या खातीर आमकां आमच्या वायटांतली तो सोडयता. जाल्यार आयज जेजूच्या नांवान सुटका आसा, सोडवण आसा मुगचे बाबणू. आय हॅव टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम सिन. जेजूच्या नांवान जेन्ना हांव जेजूच्या नांवान उलो मारतान म्हणटा सायबा हें पातकाचें कोत म्हाका आसा, ओ हे वायट सोय म्हज्या जिवितांत आसा, ह्यो अडचण्यो म्हज्या जिवितांत आसा, तूं म्हाका तुजी कृपा दी. तेन्ना मुगचे बाबणू ती विस्मीत आनी विला घडटा आमच्या जिवितांत जशें सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत घडलें. ही चेंज हीज लायफ आनी तो जेजूचो जालो सारकोच. देखून आयज मुगचे बाबणू आमकांय दर एकल्याक एके भाशेन उलो आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा तो. आयज तो जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत आनी आमच्या जिवितांत जियेता. ही लिव्स इन अ हार्ट. आनी ह्या खातीर हांवें म्हजें काळीज आनी मोन ताका उक्तें करूंक जाय. हांवें म्हज्या जिविताचें समर्पण ताका करूंक जाय जशें भाग्योत सांत फ्रांसीस शावेरान केलें. आनी तेन्ना मुगचे बाबणू आमच्या नांवाची व्हडवीकूय आमकां गावपाक मेळटलें आमी जेजूची नीज पाटलावदारां म्हणून. हो संदेश आमी आख्या वर्साक आमी आयकला. जेजूचे परगटणार जायात. तो पयले सुवातेर आमी जेजूचे पाटलावदार जातात, उपरांत आमी ताचे परगटणार जातात. ताचें नांव सगळे कडेन गाजोवन ह्या खातीर जेजूचें नांव घेवंक आमी भियेना. जावं आमचे वावराचे जाग्यार, जावं आमच्या समुदायांनी, जावं आमच्या घोराब्यांनी, जावं आमच्या पवित्र सभेच्या वावरांत खंय आमी आसा थंयसर आमी जेजूचें नांव घेवन ताचो वावर आमी करता. आनी ह्या वरवीं आमी दाखयता की आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां. वी डू नॉट फील अशेम्ड टू टेक द नेम ऑफ जीजस. आमी व्हडविकायेन जेजूचें नांव घेता कित्याक आमी ताची खरी पाटलावदारां देखून. देखून म्हजे बाबू सांत फ्रांसीस शावेर भिवंक ना जेजूचें नांव घेवपाक. आनी ह्या खातीर जेजूचें नांव घेवन जायते जाणांक ताणें कवेतेर केले, जायते जाणांक भावतीत दिले, जायत्यो आडखळ्यो ताका आसल्यो खऱ्यो पूण सगळ्यांक ताणें पार केल्यो कित्याक जेजू ताचे बरोबर आसलो. आयज मुगचे बाबू हेच तें देणें आमी दर एकट्यान आमच्या जिवितांत भोगूंक जाय. जेजू आमच्या सांगाताक आसा. ताचें नांव आमच्या आख्खे कुडीनूच एके भाशेन आमच्या रोगतांनी शिरांनी एके भाशेन धांवता म्हूण आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी त्याचे कृपेनूच आमच्यांनी जायतीं बरेपण हाडूंक जाता आमच्या घराब्यांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांत आनी पवित्र सभेंत. तर आयज ही चिंतना कल्पना मनांत दवरतना जशें जॉन बातिस्तान जेजू क्रिस्ताची वाट तयार केली ताच्या नांवा प्रमाणे लोकांच्या काळजांत ताचो मोग रिगयलो. आयज जेजू क्रिस्ताची वाट दर एकल्याच्या मनशाच्या काळजांत तयार करुया ताचें नांव घेवन. देखून आयज जेजूच्या नांवाक मान दितना आनी ताच्या नांवाक आमी साक्षी दितना गोवायकी दितना आमी सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक ताचें नांव आमच्या तोंडार घेवया सदांकाल. आनी एके भाशेन जेजूचे नीज पाटलावदार आनी परगटणार जावपाक ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. उबे रावया. ह्या वेळार आमी आमची बाबार्थाची मागणी देवा लागीं दवरुया. पवित्र सभेन जेजू क्रिस्ताचे सोडवणेचो संदेश सरळ मोनान मोयपासान आनी खात्रेन पदगोटीत रावूंक देवा लागीं मागुया.
दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा हे मागण्या आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्त धर्म परगटचो संवादानीक होक राखूंक आनी दुमाळो दिनासतना भावात परगटूंक सोंपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा हे मागण्या सगळे तरेचो पिडारोग बरो केलोल्या जेजूच्या नांवा उदेशी कोश्टवतल्यांक आनी पिडेंत आसलोल्यांक समाधान आनी बळ मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा हे मागण्या जेजूच्या नांवाचेर आमी जण एकल्यान बाबाड तिरावूंक ताचे कृपेचेर विस्वास दवरूंक ताचे शिकवणेचो पाळूंक आनी ताचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा हे मागण्या ही आमची थोडीशी मागणी आनी सगळीं आमच्या काळजान आसा ती तूं आयकून घे सुमिया आनी तुज्या खोशे प्रमाणे आमकां ती तूं दी. बाबार्थान आमी हें प्रार्थना करता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोटप्रदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या लाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गप्रवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुलाचे सोडणुरेचो जोल्म नोखेत्राच्या उजवाडान समेस्तांक तुवें पडगोटलोय, तर आमच्या काळजांनी ताची ओळख वाडोय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू सोम्या तुज्या पुता वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी साशनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला देव सैबांत तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलोलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टी पडलेली रोसना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठावूंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशाकुलाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांत थावन जेजू आयला देखून स्वर्गीच्या देवदूता संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorvespor tu Sorgali sonsar vola tuja voivovan Usorgi Tu casoi su Usorgi Tu casoi su बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo good porgo tuya Jesu ami houndokatau ani ekasitle pieta Ditle
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिवताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्त्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमावाक आमच्या आदारी बिस्पाक, बिस्प लुमेन मोंतेरू आनी सगळ्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन धर्मदुता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर खेरीत भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन जुदेवाज आमकां सासणाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण आनी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं ता जेजू सांगाता या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाय सर्वपदवीदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारलेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व परकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान ताणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोम्याव घेवंक येवचें.
आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारोवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Mesmur maka tsuruita Kais maka urela sala Ur mesmur maka tsuruita Kais maka urela sala Pasvica tuji zormona Tui maka visututitar Tolut ka suripavuitar Tolut ka suripavuitar Urmismur maka tsuruitar Kais maka urena sala 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 Tui moja odmiaciu butan Manrakun tuja nawaco Nismarkan maka tsuluitan Nismarkan maka tsuluitan Urmismur maka tsuruitan Kais maka urena sala Urmismur maka tsuruitan Kais maka urena sala सगळीं आमी दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमी ओगेपणान ताका दिनवासूया.
सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करून मोन मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सगळीं बसुया. आयची ही मिसाची भेट सोमरोमल्या बोमानेस लुमेन मोंतेरो आगारतला डायसिचो बिस्प हाका आमचे दिनवास. तशेंच प्रवचन केल्ल्या पाद्री कालिस्टो कोएलो हाका आमचे दिनवास. त्याच बरोबर बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी आनी आंबावलेच्या फिरगोसकारांक तशेंच गायन पंगोडाक आमची साबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचे पेंडोल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज सांजे 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर भोव मानेज प्रकाश सांगली कमाम डायसिचो बिस्प येजमानपण चलयतले. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो उमाव सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसता. फाल्यां उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळी 9 वाजता दोबाचीक सकाळचे पयस सोपेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्यो बाजिलींत दवरल्या उपरांत दोबाचीक मीस आमी सोमरोमतल्या. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तकली बागोवन हे खेरीत आमी आशिर्वाद घेवया. देव सगळ्या देण्याची जोड तुमकां आपले कुरपेन भरून भरपूर आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळून तोच देव तुमचो बाबार्थ थीर करून तुमचो बोरमासो सुदारून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवन तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलूंक तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवंक आनी साशणाच्या जिविताक तुमकां पावूंक. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूंक आनी तुमचें सवें सदांच आसूं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी जोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासोच बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासो तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. आमेन. San Francisco.